तेन्ना सिवेज फ्लो जाता न्हू केन्ना बंद फिस्कल बंद कितें म्हटलें सिवेज सोडटा सी इन अ फेज वायज मॅनर एक म्हळ्यार पयलीं आसा सिवरेज कॉर्पोरेशन जें आसा पळय तेंचे कडेन प्लांट्स आसपाक जाय रेडी जाय वीच वील ट्रीट द वॉटर टू द एक्सटेंट ऑफ 100 ml तेन्नाच आमी म्हणपाक शकतात की बाबा येस एवरीथींग इन सिवरेज वी हॅव ट्रिटेड आतां कनेक्ट करपाक ना एक्झॅक्टली दॅट इज वॉट दे आर गोइंग टू डू विथ वॅक्यूम सिस्टम जशी फ्लायटी भितर आसता पळय वॅक्यूम प्रेशराचेर वॅक्यूम करून तुगेलें सिवेज उडप ते पद्दतीन ते करपाक सोदतात आमच्या हांगसर खारेबांदार जो नाला सकयल देंवता पळय त्या नालाच्या सायडीन जीं घरां पळय सगळीं घरां दे आर गोइंग टू गेट कनेक्टेड मुखार 1-2 म्हयन्या भितर आनी दे आर गोइंग टू यूज दॅट वॅक्यूम सिस्टम आनी तशें करून करचें पडटा त्या जाग्यार बिल्डींग्स किंवा घरां लोकांची लो लायन आसात आनी ती तुज्या पायपलायनी कनेक्ट करपाक सिवेज पायपलायनी कनेक्ट करपाक मेळना ती आमकां ते पद्दतीन कनेक्ट करून दिता आमचे WIDचे लोक आसात तर रेंज एरिया आसा कळ्ळें थंय तातूंत बाबा एकदम 50 किलोमिटर हें करचे परस 5 किलोमिटर 7 किलोमिटर 2 किलोमिटर ही गोष्ट करून दिता भायरचे नाला भितर कनेक्टिविटी आसा नाला सुद्दां सी वी आर गोइंग टू टेक केअर ऑफ नाला हावस ज्या जाग्यार नाला आमकां सिवेरेज येता वगैरे थिंगाच आमी दुसरें कितें सिस्टम घेवन ते थिंगाच निगूत करपाचें जणे करून न्हंयक वायट उदक येवपाक जाय तेंचे सिवेज डिपार्टमेंटान लोकांनी सोडलें त्या खातीर मिटींग हांव दुसरो येवन चोवपाक सही करता आय विल सी दॅट आय विल कम एवरी मंथ फॉलो करपाक कलेक्टर कडेन मिटींग घेवया तूं एक काम कर फ्रायडे म्हटल्यार तुवें सगळें रेडी दवरा इवन रिगार्डींग युअर ड्युटीज करपाक आज तुमचे पळय रिप्रेझेंटेटीव तुमीच करता की एजन्सी आसता हांगातले सर टेंडर सुरू जाला वॉकडाच दिता सर निरंकारी मॉर्निंग बिफोर त्याला फ्रायडे सगळं रेडी दवरा तुमचे प्लॅन रेडी दवरा प्लॅन कितें आसता आनी फॉर मारगांव सिटी वॉट इज द प्रोजेक्टेड आणि आता हे सुद्धा पॉयंट आयडेंटिफाय केला थंयसर अलॉंग विथ WRD सर आमी आनी एक एक्सपेक्ट करता आमी पळयता की आमच्या नेटवर्कांतल्यान ते सिवेज वता ऑर एनीवन एल्स इज डिस्चार्जिंग ते आमकां आयडेंटिफाय करता सर जॉईंट इन्स्पेक्शन करायचं आणि त्यांना म्हणून तुला मग अर्ध्यांचं पेशंट आणतो म्हणजे प्रोग्रेस ऑफ ते नॉट सो प्रोग्रेस ही सकाळची 10-11 वरां सुमार वी हॅव अ जॉईंट धाकटो हे कार्ड मरे आमी शेवाळे घालून कोणा बेजींग मरे काम करता आणि सगळे हांव पर्सनली मॉनिटर करता म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सी ते लेवल हांव करता त्या लेवलान ह्या लेवल क्लिनिंग करून रिमूव गार्बेज एंड टेक आउट नो तुम्हारे गिव समबडी मोरे संडे मोनार आणि एक ग्रुप ओपन कर सरा सर एग्री जाल्यार सरा घाल हांव एग्री जाता म्हाका घाल आणि डेली रिपोर्टिंग करता तीन वर्स सांगले एक हें क्लियर करपाचें एक तें सद्या 100+100 200 मिटरचा फायल घायलो हा ते क्लियर करपाक आनी सरान सांगलें 1/2 किलोमिटर दिसाक 1/2 किलोमिटर दॅट सायड न्यू फायल करपाक आनी हे बजेटाक पास करपाक तुम्ही पळयतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु। अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद। कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु। शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी। पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो।